मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमच्यान एका हातान ताळी पेटोवंक जायना. तशेंच जिवितांत जायत्यो वस्तू आसात त्यो आमी एकमुडे वो आमचेच वस्तोंगेन करूंक जायना. आनी जरी एकमुडे वो आमचेच वस्तोंगेन आमी ती करूंक प्रयत्न केलो जाल्यार जायते फावटी ह्या वावराचो फोड वो परिणाम तितलो तोंकपा सारको जायना. एक देख दिवची म्हळ्यार एक गोराबो जरी बरे तरेन वाडटलो जाल्यार आवय बापायचो सांगात गरजेचो. आवय बापायन सांगातान एकचारान सहकार एकामेकाक सहकार दिवन सोहबागेलीपणान आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक जाय. केन्नाय केन्नाय आवयचें कसलेंय उणेपण आसलें जाल्यार बापूय आपल्या ते आवयक सहकार दिवन सोहबागेली जावन तें उणेपण भरून काडटा. वो कितेंय बापायक उणेपण आसा जाल्यार आवय तें भरून काडटा. आनी अशे तरेन एक घोराबो वाडटा आनी तो घोराबो सासणाच्या सासणाक एक भाशेन तोंकता तसलो घोराबो जाता, फळादीक घोराबो जाता. पूण घडये आवयच्याच खांदार सगळोच भार पडलो जाल्यार ओ बापायच्याच खांदार सगळो भार पडलो जाल्यार घडये त्या घोराब्यांत कितेंय तरी उणेपण आसूंक शकता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, पवित्र पुस्तकांत पर्यान जायत्या जाग्यांनी हें आयकता हांव, देव जेन्ना कोणाकूय विचून काडटा तेन्ना सगळो भार ताच्याच माथ्यार दिना, पूण देव ताका सहकार जावंक सहबागेलीपणान ताचो वावर करूंक ताका कोण तरी एके भाशेन विचून काडटा. देख दिवची म्हणल्यार मोजेस. जेन्ना मोजेसाक देवान विचून काडलो इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडूंक, तेन्ना मोजेसाक देवान एकटोच धाडूंक ना, पूण ताका सहकार दिवंक एरनाक विचून काडलो. आनी एरनान एकचारान सहकार जावन सहबागेली जावन इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडली. खरें म्हळ्यार मोजेस विचलोलो गांव वचूंक पावूंक ना. देवान एके भाशेन तांकां पाठयल्लो गांवांत तो पावूंक ना, पूण एरन लोकांक थंय घेवन गेलो. आयच्याच पयल्या वाचपान आयकलां मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेन्ना देव जेरेमायसाक विचून काडटा तेन्ना जेरेमायस म्हणटा, हांव भुरगो, म्हज्यान उलोवंक जायना, कशें म्हूण हांव लोकांक तुजें प्रवचन करतलो. आनी तेन्ना देव म्हणटा, भिवू नाका. देव ताका आपुणूच सहकार जाता. देव म्हणटा, भिवू नाका, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. आनी देव ताचे जिबेक हात लावन एके भाशेन आपलीं उतरां ताच्या तोंडान घालता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, देव आमकां एकसुरी साणिना. आनी आमी देवाची येवजण जेन्ना आमी जिवितांत जियेता वो आमचे मिसांव आमी जियेता तेन्ना सहकारान सोहली बागेपणान जर आमी जियेलें जाल्यार तें फळादीक जावंक आमकां अदीक आदार जाता. बागवेन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची नदर मारली जाल्यार जरी बागवेन फ्रांसीस शावेर 10 वर्सां आजियेच्या देशांनी वावर केलो जाल्यार एकमुडी आपल्याच वस्तूंगेन ताणें तो करूंक ना. जायत्यांचो सहकार ताणें घेतलो. जायतीं जाण ताच्या वावरांत सहबागेली जालीं. जेन्ना बागवेन फ्रांसीस शावेर एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत प्रवचन करूंक वेतालो तेन्ना त्या लोकांची भास तो नको आसलो. तेन्ना कशें ताणें प्रवचन केलें काय, त्या गांवच्या लोकांचो सहकार घेवन, त्या गांवच्या लोकांच्या एकचारान सहबागेलीपणान तांचो आदार घेवन ताणें प्रवचन केलें. ना तर घडी ताचो वावर इतलो फळादीक जावंक पावचो नासलो, ना तर ताचो वावर तोंकता तसलो जावंक पावचो नासलो. इतिहास आमकां सांगता की जेन्ना बागवेन फ्रांसीस शावेर चीनेच्या देशांत भितर सरूंक सोदतालो तेन्ना ताच्या बराबर ताच्या वांगडाक एक ब्रादर आसलो. आनी 3 तारखेर मोदयान फांत्याक कितें घडलें, फांत्या पारार कितें घडलें ताच्या जिवितांत, कशे तरेन ताका मरण आयलें हाजें तेस्तुमीन आमकां होच ब्रादर दिता. बागवेन फ्रांसीस शावेरान केन्नाच आपले वस्तूंगेन एकमुडी देवाचो वावर करूंक तो फुडें सरलो ना. सदांच दुसऱ्यांचो सहकार घेवन, सदांच दुसऱ्यांच्या एके भाशेन आदारान एकचारान सहबागेलीपणान ताणें देवाचो वावर फुडें केलो. जेजू पुर्यान मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयच्या शिव वर्तमान आयकलां जेन्ना जेजू आपल्या कडेन सगळ्या गांवांनी वचूंक जायना जालें तेन्ना जेजू आपल्या शिसांचो सहकार घेता. आपल्या शिसांक आपल्या वावरांत सहबागेली करता. आनी आपूण जो वावर करचो आसलो तो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या शिसांक एके भाशेन पाठयता. आनी एकमुडी पाठयना,
पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता दोगांक सांगातान धाडटा आनी हे दोगूय जेन्ना सांगातान वेता तेन्ना दोगूय एकचारान सहकारी एकामेकाक सहकार दिवन सहभागिलीपणान देवाचो वावर फुडें व्हरतात. मोगाच्या भयणी बाबनो, हो वावर हे मिसांव जे जेजून आपल्या शिसांक दिल्लें तें आज एके भाशेन आमी फुडें व्हरचें आसा. जेजू आज म्हाका आनी तुका बागवेन फ्रांसीस शावेराक आपयलो ते परी म्हाका आनी तुका आपयता हें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक. आनी जरी तर मोगाच्या भयणी बाबानो हे मिसांव आमी फुडें व्हरतले हांव दुसऱ्या उतरांनी जरी तर जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत जियेतले हांव आमचें जिवीत एके भाशेन जेजूच्या शिकवणेचेर मांडून हाडटले हांव जाल्यार जायते फावटी आमकां दुसऱ्यांचो सहकार सहभागिलीपणाची गरज आसता. आनी जेन्ना जेजू आमकां हे मिसांव फुडें व्हरूंक सांगता तेन्ना फ्रांसीस शावेरा परी आमचो देश सोडून दुसऱ्या देशांत वचूंक सांगना आसा थंयसरूच. कितें जो आमी वावर करता तोच कसलें वावर आमी हातान घेतलां तेंच वावर आमी जेजूच्या शिकवणेचेर आठापून करूंक दुसऱ्यांच्या आदारान दुसऱ्यांच्या एकचारपणान दुसऱ्यांच्या सहभागिलीपणान हें वावर करूंक आमकां आयचो एके भाशेन हो केरीत भाशेन सेवा धर्म आपयता. मोगाच्या भयणी बाबनो, जेजून आपल्या शिसांक पाठयलें तेच परी आज म्हाका आनी तुका पाठयता. एकमुडी न्हय पूण एकामेकाच्या सहकारान एकामेकाच्या एकचारान सहभागिलीपणान आपलो वावर फुडें व्हरूंक आपलो वावर फुडें व्हरूंक. देख दिवची म्हणल्यार मोगाच्या भयणी बाबनो आमच्याच क्रिस्ती जिवितांत जेन्ना आमी क्रिस्ती जिवीत जियेता आमी एकी फिरगोचीचे वांगडी जावन आसा. एक फिगो जरी फळादीक जातली जाल्यार आमी म्हणूंक जायना पादविगार पातकूर पात कपेलांव करतलो तें करतात आमी पळयतले हांव ना. आमचे फिरगोजेंत आमी ह्या पादविगाराक पातकुराक पात कपेलांक सहकार दिवची गरज आसा. ह्या वावरांत आमी सहभागिली जावची गरज आसा. ह्या वावरांत आमकां ताचो सहकार दिवन एकचारपणान सहभागिली जावन आमची फिरगोज वयर काडची आसा. आनी जेन्ना आमी सगळीं सांगातान आमचे फिरगोजेंत वावर करतले हांव मिसोड जातले हांव हात बोट घालतले हांव जाता ते परमी आदार दितले हांव तेन्ना आमची फिरगोज उदीक फळादीक जातली तोखता तसली फिरगोज जातली. वो आमच्याच गोंयांत जेन्ना आमी आमच्या दोळ्या मुखार अनीत पळयता वेगळोचार पळयता भ्रश्टाचार पळयता तेन्ना जरी आमी हाचेर झूज मांडटले जाल्यार एकल्याच्याच माथ्यार सगळो भार दिवन हें घडचें ना. आमी सहकार दिवंक जाय. आमी एकचारान सहभागिलीपणान एके भाशेन आमचें गोंय सुदरावंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी अशे तरेन मोगाच्या भयणी बाबानो जेजूची देख घेवन बागवेन फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी एके भाशेन आमी एके भाशेन हो वावर करूंक जे मिसांव जेजून आमकां दिलां ते मिसांव जिवोवंक आमकां एकचारान सहकारपणान आनी सहभागिलीपणान हो वावर फुडें व्हरूंक किरीत भाशेन आयच्या मिसांत बागवेन फ्रांसीस शावेराक उलो करून जेजूचो आदार आनी बळ जण एकल्याक ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया.